दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप. आंतोकी आनी इकोनिथावन थोडे जुदेव आयले. पोटजेक खुबडावन तांणी पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवती एकटवले. तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बरोबर देर्बेक गेलो. देर्बे शारांत शुभ वर्तमान परगोटून जायते दीस शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिसेंत्रियान आनी इकोनिंतल्यान आंत्योकियेक परतले. तांणी शिसांक घोटाय दिली आनी भावार्थांत थीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सभेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणे आनी उपास करून जाचेर तांणी विस्वास दवरलेलो त्या सोम्याचे आदीन तांकां केले. पिसिडिया प्रांतांतल्यान ते पानफिलेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचे उतर परगोट्टोच ते आतालियेक गेले आनी थंय थावन तारवार बसून आंतोकियेक पावले. हाचे आदीं ह्याच शारांत तांणी सोंपयलेल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मजत मागून ताच्याच हातान घाले. हांगा पावतोच पवित्र सभेक तांणी एकठांय केली आनी देवान आपणा केले तितल्याचेय खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें. शिसां बरोबर ते थंय जायतो वेळ रावले. देवाचें उतर हें. देवाचें बोड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजे राजवटीची महिमा गाजोव. तुवें रोचल्याय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजे वंदन करूं. तुजे राजवटीची महिमा गाजोव आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची महिमा गाजोव. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वा आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत महिमा कळीत जावं. तुजे राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची महिमा गाजोव. म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पराची वखाणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रचना स्तुती करूं सासना सासनांक. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची महिमा गाजोव. उद्गार. कोश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेंत भितर सरूंक हें सगलें क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें. जुवांव पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचे काळीज उचांबळ जावंक दिवं नाकात. सगळी भिरांत सोडात. हांव वेता आनी हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां.
तुमी म्हजो मोग केलोलो जाल्यार हांव बापाशी वेता म्हूण तुमी संतोश भरीत जातले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजें वनवड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी भावाट दवरचे खातीर आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनी तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करता म्हूण आनी बापान म्हाका दिल्या ती आज्ञा हांव सारकी पाळटा म्हूण संवसाराक कळोवन येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ सगळी भिरांत सोडात. नियाळाक आदार. जेन्ना मनशाक कोणाचेर विस्वास भावाट आसना ताका चड दुबाव आसतात. दुसऱ्याशी सोंपेपणी मिसळ जायनात. तेन्ना मनशाच्या जिवितांत भिरांत भितर सरता. भिरांत येता जेन्ना मनीस आपूण ओस्कोत पातकी म्हूण आपुणूच देवा सरशिलो पयस जियेता, तेन्ना ताच्यान भिरांत उपसोता. जेजू आपल्या शिसांक आनी पुर्जेक जायते पावटी शिडकायता. सगळी तुमची भिरांत पयस करात. देवाचेर विस्वास दवरात, कित्याक देव म्हणल्यार मोग. हो मोग तुमच्यान आशिल्ली भिरांत पयस करतलो. शांती, सोसकाय आनी समाधान दितलो म्हूण आश्वासन दिता. कित्याक जितलो तुजो संबोन दुसऱ्या सवें देवपणां वाडटा, तितलो तुजो विस्वास वाडटलो आनी भिरांत पयस जातली. जेन्ना हो मोग आपलेपणान, गर्वान, कुसडेपणान, संवसारी बुलोवण्या आसता, तेन्ना असले भिरांतीन मनीस वाडटा. आमकां नियाळाक आनी कांय घोटाय मेळूंक पवित्र पुस्तक उक्तें करून वाचुया. जेजू सांगता, भियेनाकात, पूण विस्वास दवरात. पावलो फिलिपकारान बरोवन म्हणटा, भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगाता आसा. दर घडयेक तुमी मागण्यांत रावात, देवाक आर्गां दियात, दुसऱ्यांचो गरजो देवा फुडें घालात. इसायास प्रवादी म्हणटा, भियेनाकात, हांव तुमचो देव. हांवें तुमकां सांडूंक नात. तुमकां हांव शक्तिवंत करतां. म्हज्या हातांनी तुमकां उबारतां. पेद्रूचे चिटींत सगळी भिरांत भायर उडयात, कित्याक जेजू तुमची दास्तीक घेता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, भिरांत पयस करून सेवेंतल्यान आनी उतरांतल्यान देवाचो आनी दुसऱ्यांचो खरो देवीक मोग करूंक वावरया.